आमी पळोवची रीत खंयचें एक पार्टिसिपेट करचें आमच्या गरजेचेर डिपेंड जावन आसता. आमी कशें पळयता कशें पाळटा. आतां जर ती आशा आमचे थंय उब जाली जाल्यार जेजूक पळोवन आमचे थंय खरी आशा उपसाची. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावनो न्ही भयणीनो, आमी खंय एक गर्वक लाग गेले हांव तर जाल्यार कितें बरो पळयता हांव. नवेंच घर बांदला सोबीत आसा, कितें बरो पळयता हांव. सगळें पळयता हांव न्ही गे. पूण आमच्या घरा खंयचें हातूं एक जर आमकां घर बांदूंक आसा जाल्यार हातूंतल्यान खंयचें आमच्या घराक खरी येत, खंयचें आमच्या कुडाक किचनाक गे आमच्या रूमाक गे या भायर गे खंयचें अन्वय करी येत म्हणून इल्लें चड एटेन्शन दिता हांव. जर आमचें घर बांदून आसा तर जाल्यार आनी इल्लेशें चड बरें करून पळयता हांव. काजाराक गेल्या जाल्यार तशेंच जर आमच्या घरा येवच्या हप्त्यान गे आनी एका म्हयन्यान गे आनी बेगीनच काजार आसा तर जाल्यार बरें करून पळयता हांव काजाराक न्ही गे. कालें पुरो जावन आसा कितें तेंच कांय ना तर जाल्यार गोस बरी फाटल्यान बसोवन बेश्टें. आमी पळोवची रीत खंयचें एक पार्टिसिपेट करचें आमच्या गरजेचेर डिपेंड जावन आसता. आमी कशें पळयता कशें पाळटा. आमी जायत्यो संगती हेरांतान पळयता शिकता आमच्या जिवितांत अन्वय करूंक पळयता. हांगा भायर जर आमी पळयलें जाल्यार कारां आसात, दुसरी दुसरी व्हेकल आसात. ते फाटी येताना थोड्यांक म्हणी आशा जाताली एडवर्टायजमेंट तशें जावचें. तसलें एक म्हणजे कार आसा जे तसो कलर बरो आसा, ताचें हें बरें आसा तें बरें आसा आनी तें आमी आपणावंक आमी प्रयत्न करता. एका बऱ्या उलोवप्याक पळोवन या बऱ्या एका खेळगड्याक पळोवन या बऱ्या एका सक्सेसफूल व्यक्तीक पळोवन म्हाकाय तशें जायचें या म्हज्या भुरग्यांकय तशें त्या वाटेन वाडचें म्हणली एक आशा आमचे थंय स्वाभावीक जावूंक जाता. वय की न्ही. हॅलो वय. आतां जर ती आशा आमचे थंय उब जाली जाल्यार जेजूक पळोवन आमचे थंय खरी आशा उपसाची. कसली आशा आमचे थंय उपसाचे जेजूक पळोवन. ताची उतरां आयकून आमचे थंय कसली आशा उपसाचे. म्हाकाय जेजू बरी जायचे ही आशा आमच्या जैतांत वर्तो पात्र कळटा. जर ही आशा उब जाना तर आमचे थंय बदलावन येना. देखून आयचें सुबित्त वसाप भोव सुबित वसाप. जेजू दोंगरा वयलो प्रसंग म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यान कितें बरो जुदेव पाळ नासलें तें पयलें मुखार दवरता आनी तो म्हणटा हांव हें शिकोवच्याक आयला न्ही, हांव हाच्याकी उंचलें शिकोवंक आयला म्हणून आपणाची शिकोवण सगळी मांडून दवरता. मातेवाच्या वांजेलांत 5 ते 7 अध्याय म्हणसर 3 अध्याय भोव सुबित रितीन शिकयता. बक्षांच्या विशयान शिकयता, निर्मळपणा विशयान निस्कळपणा विशयान शिकयता, मोगा विशयान शिकयता, हुस्को चड टेन्शन करनातल्या विशयान जायत्यो संगती शिकयता. तो खंयगी वासल्लें शिकयता न्ही. हांगा निमाणें आमकां आयकूंक मेळटा तो तांच्या शिकवणदारां प्रमाणे शास्त्री प्रमाणे शिकयनातलो. देखून तांकां अजाप जालें. कित्याक ताची शिकवण ताची समजणी सर्गीची आनी ताच्या जिविताची आनी ह्या खातीर ती हेरांतावन अलग आसली. देखून तांचेर एक इम्प्रेशन करूंक शकता. भावणो न्ही भयणीनो, दोन उदाहरणां जेजू दिता गरबंप्यांची. बुद्धवंत आनी बुद्धू. कोणी जाण आमी बुद्धू जावंक अशें ना आमचें घर मजबूत करूंक. काल जर तुमी पेपर वाचला तर जाल्यार एक घर कोसळून पडलें तुमी पळयलां आयकलां न्ही गे. खंय उळ्ळाल एक वयल्या कुसो दोरो कोसळून घराचेर पडून 6 घोव बायल आनी 2 भुरगीं कांय हें नासतना थंय मरण पावलें तसलें. तांची सूख ना म्हूण येत वयरतान दोरो कोसळालो असले अचानक घडितां जातात. पूण आमचें तशें जावनच आमचें भद्र जायचें म्हण आमी आशेता. अशें म्हणटना घर म्हणटना न्ही मात्र आमचें स्वाभावीक जें कितें घर आमी जियेता ताच्या की चड हुस्को आमच्या जिविता विशयान आमकां आसाचें. आनी ह्या खातीर जेजूच्या आयची शिकोवण आयच्या पयल्या भागांत पळया. जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो करता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत वचना. देखून जेजूचे शिकोवणेचो मूळ शेवट
सर्गींच्या राजांत कशें रिकचें गे म्हूण शिकोवचो. संवसारीक गरबांच्या विशयान न्ही, सर्गींच्या राजांत कशें रिकचें. खाली सोमयान उतराण सांगल्या पावना, बगर म्हज्या बापाची खुशी करता तो रिकतलो म्हणून सांगून मुखार हे शिकयता. आतां सर्गाक वचूंक आमकां हरी एकल्याक आशा आसा, आमकां हरी एकल्याक वचोंक जाय. आमी आशेता हांव प्रयत्न करता, पूण जायते फावटी आमी चिंता सर्ग म्हळ्यार एक जागो म्हणून. सर्गाक वयचें म्हळ्यार देवा बरी जावचें. सर्गाक वयचें म्हळ्यार सर्गाक वयचें म्हळ्यार सर्गाक वयचें म्हळ्यार देवा बरी जावचें. आनी त्या खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलें. म्हजें बरी जावचें म्हळ्यार कितें म्हणून तुमकां समजोवच्या हांव म्हज्या पुताक धाडटा म्हणून जेजूक धाडलो. ताचे बरी जाल्ल्या शिवाय सर्गाक वचोंक ना. सर्गाक वयचें म्हळ्यार देवा बरी ह्या जेजू बरी जावचें. हें आमी उडास दवरचें. पळय, तो देव तो संपूर्ण ताचे बरी आमच्यान संपूर्ण रितीन जावंक साध्य ना. त्या खातीर आसा कृपा, त्या खातीर आसा देवाचो आदार. पूण जर देवातून म्हाका खाली थोड्यो संगती मात्र जाय, जे म्हाका ही कुमक जाय, ती कुमक जाय, हें काम जाय तें, तर आमी देवाक निजाय की समजना, निजाय की सर्गाक वचोंक आशें ना. सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, आमी ताचे बरी जातले हांव कित्याक आमी ताका आमी देखतले हांव. मेल्या उपरांत आमी कितें जातले आमी नेना हांव म्हणटा तो पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत. पूण आमी ताका आमी देखतले हांव देखून आमी ताचे बरी जातले हांव. देवा बरी जावचें आमचें आपोवणें. देवा बरी जावचें तुजें आपोवणें. सवाल उदोवंक पुरो. उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां पळोवंक मेळटा, आदावणी येवं देवा बरी जावंक आशिल्ली, फळ केलें तांणी आनी देवा तावन पयस गेली. देवा बरी जावची एक आशा ती सूख न्हय गे म्हणलें सवाल उदोवंक पुरो. ती देवा बरी तासल्ली, ती परत्यान देवा बरी जावंक नासली. देवान तांकां आपल्या सारक्याचो रसुल्लो, ती देवा बरीच आसली. पूण तांणी होगडायलें कित्याक देवा तावन स्वतंत्र घेवंक ती आशिल्ली. आनी ह्या खातीर जेजू ह्या संवसारी आयलो, देवाचें रूप आमच्या मुखार दवरलें. देव म्हळ्यार कोण, तो कसो, कशें चिंता, कशें चलता, कशें आपणाचें जिवीत मांडून हाडटा. भोव सादो. कुर्साचो सांजू हांव कार्मेलीत सांत 16व्या शतमानांत जियेलो स्पेनाचो सांत, तो म्हणटा धरून तूं सांगती, आमच्या आपोवणें सोमयाच्या पावलांनी चलचें म्हळ्यार ताचे बरी जावचें. आनी ह्या खातीर पयल्यान पवित्र पुस्तकांत जेजूचें जिवीत कशें आसा तें पयलें वास, तें शीक. स्टडी द लायफ ऑफ क्रायस्ट. जेजूचें जिवीत शीक पवित्र पुस्तकांत आसा. आमी जायतीं दुसरें शिकपा आमी शिकता, भोव गरजेचें ह्या संवसारीक जियोंक. पूण सर्गी वचोंक जेजूचें जिवीत तुवें शिकाचें म्हणटा. आनी ताच्या उपरांत म्हणटा तें शिकल्या उपरांत तें अन्वय करूंक प्रयत्न कर. एक संगत तुज्या जिवितांत अन्वय करूंक प्रयत्न कर. भाऊ आनी भयणीनो, दोंगरा वयल्या प्रसंगांचे 2-3 विशय आमी आमच्या जिवितांत अन्वय करूंक आमी सदांच प्रयत्न केले तर देवाचें सारकें खंडीत जावन तुजें थंय येता. खंडीत, तातूंत दुबाव वचना. पयलें जेजू म्हणटा रागा विशयांत उलोवंक. जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कितें आसा म्हणून तुका कळीत जालें, सोड तें. रागा विशयान जायते कडेन उलयता तो दोंगरा वयल्या प्रसंगांत. पूण ताचें एक निमाण एक अंतीम हें स्टेप म्हणून सांगयत, सोड तुजें तें ती बेटवणी, वच आनी राजी जा. तुवें कांय चूक करूं ना. तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा तर जाल्यार त्या मट्टाक तुवें वचचें. जिवेशी मारचें सोड, दांताक दांत सोडू. तितलें नजूक रितीक तुवें वचचें. आनी ती नजूक रीत जेजून शिकयली, मात न्ही कुर्सार ताणें करून दाखयली. बापा तांकां बक्षी, ताणें बक्षांनी विचारूं ना, बिलकूल कोण्णे बक्षांनी विचारूं ना. जेजू कुर्सायतना तांकां बक्षी, कित्याक ते नेनात, ते कितें करनासात. खंडीत जावन तांकां थोडे म्हणी कळीत आसलें. पूण जेजू म्हणटा ते नेनात, तांच्या नेनारपणांत तांच्या बक्षांनी तो दिता. देखून भाऊ आनी भयणी, हो पयलो विशय. जेजून दिल्लें बक्षांनी म्हज्या जिवितांत हांवें जियोंक जाय. आमी जायते फावटी चिंता, जायते फावटी मिसाक गेल्यार, जायतो बायबल वाचल्यार, मस्त तेर्स म्हळ्यार, दिमी घालून मागणें म्हळ्यार देव 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 आमकां प्रसन्न जाता, आमकां जाय जाल्लें दिता म्हणून. हांव तें सूख म्हूण सांगना, पूण तें सारकेंय न्ही, संपूर्ण सारकेंय न्ही, तें परफेक्ट न्ही. तें संपूर्ण त्या जेजूच्या शिकवणेंत तुका तुवें एक करचें. ती जेजूची शिकवणूक मोती भितरेची आनी तुज्या काळजांत देवची, तुज्या व्यक्तित्वान प्रगट जावची.
जर ती शिकवणूक खाली तोंडान मात्र उरली, जर ती शिकवणूक बुकान मात्र उरली, जर ती शिकवणूक तकलेन मात्र उरली, तुझ्या व्यक्तित्वान जिरोना तर जाल्यार कांय फायदो ना. फातरा बरी उदकांत आसा तो भितर कांय वसोंक ना. भाऊ आनी भयणी, म्हजें आनी तुजें आपोवणें त्या जेजूचे शिकवणेक म्हज्या जिवितांत वांटो दिवचें आनी म्हज्या जिवितांत कार्यगत करूंक दिवचें. असाध्य गे, असाध्य गे, खंडीत असाध्य नाही, खंडीत असाध्य नाही. सुलाभ गी सलीस की नाही, सलीस नाही. कित्याक संवसार आमकां दुसरीच वाट दाखयता, फारीकपणाची वाट दाखयता, हांकाराची वाट दाखयता, स्वार्थाची वाट दाखयता. जेजू म्हणटा ह्या वटेन गेल्यार सर्गाक येवंक जायना तुज्यान. देखून हो पयलो विशय. दुसऱ्यान जेजू मोगा विशयान शिकयता, साहित्य कडेन शिकयता. पूण हांगा तो म्हणटा दोंगरा वयल्या प्रसंगांत मोगा विशयान शिकयतना आनी एकल्याक अभ्यासान पळयल्यार तुवें त्या व्यक्ती सांगता तुवें व्यभिचारा धरलाय. नितळपण, निस्कळपण जेजू शिकयता दोळ्यांनी आनी व्यक्तित्वान. आज तितलें सलीस न्हय तें. कित्याक आमच्या माध्यमा मुखांत्र, मोबायल, इंटरनेट आनी हेर संगती मुखांत्र, कंप्युटरा मुखांत्र जायते अनिस्कळपण, अशुद्धपण आमच्या भितर प्रवेश जाता. आनी आमी हर एकलें कश्टात हांव, काजरी या अंकवार, हर एकलें आमी कश्टात हांव. तातूंत तूं लोळचें गे, तातूंत तूं लोळचें गे. ह्या जेजूतावणू तें आमी शिकोवंक आसा. ती नितळाय ताचें तान मागोवंक आसा. सोमेस्तांक आपलो भाव आनी भयण म्हणून पळोवचें तसलें ती एक दिश्ट हांवें जेजूतार मागोवंक आसा. भाव आनी भयणी, दोंगरा वयलो प्रसंग वांजेलांतलो वांजेल म्हणलो एक नांव आसा. म्हळ्यार गुड न्यूज विदीन द गुड न्यूज. वांजेल म्हळ्यार इव्हांगेलियो म्हळ्यार बरी खबर, बऱ्या खबरेंतली बरी खबर, श्रेश्ठ खबर म्हणून ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाक नांव आसा. देखून ही बरी खबर खाली खबर जावन उरची नाका. आमच्या जिवितांत थोड्यो 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 संगती भितर रिगोवंक फावो आनी असो परिणाम जावन जेजूचें सवकास व्यक्तित्व आमचें तें येवंक फावो. आखेर करच्या फुडें हाच्या पयल्या वाचपाक जर आमी गेल्या तर जाल्यार हें जेजू जल्मोवच्या 597 वर्सां पयलें जाल्लें घडीत हें हिस्टॉरिकल, चारित्रीक हाका पुरावे आसात, पुरावे आसात. क्रिस्तपूर्व 597 कितें जालें गे म्हणून आयचे रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां शिकयता. नेबुकदनेझर राय, बाबिलोनाचो राय इस्रायलाचेर दाड घालता आनी दाड घालून कितें करता, रायाक, फामाद मनशांक, सैनिकांक, हें पुरा कुशल कार्मिकां म्हणटा आमी, कितें पुरा हे आर्टिजन्स म्हणटा आमी, लांकडाचें जावं दिया, लोंकडाचें जावं दिया, आनी कितें काम करचें तसलें तांकां बरें भलायकेंत आसलेल्या सगळ्यांक घेता आनी गडी पार करून बाबिलोनाक व्हरता. जाल्यार लोक शिकोवना, समजोना तांकां, आनी समजना. ते आनी कितें म्हणटाले, देव आमकां राखता, देव आमकां राखता, देवाळां आमकां राखता. जेरुसलेमाचें टॅम्पल आसा, त्या जेरुसलेमाच्या टॅम्पलाक ताणें कांय करूं ना. नेबुकदनेझर कितलो गटी जावं दी, जेरुसलेमाचें टॅम्पल आमच्या मदें आसा, घट्ट आसा, देव सांबाळटा, देवाच्या भितर आसा. आयकोनात, खट्ट्या भितर वचोना. देवान कितें जावंक सोडलें तें वचोना. मेजून 10 वर्सांनी परत्यान नेबुकदनेझर राय आयलो, सगळें देवाळ कोसळून घालें, सगळें कोसळून. 587 जालें, हें 597 10 वर्सां उपरांत परत्यान थंय येता, सगळें देवाळ कोसळून घालता, आनी सगळें पिड्ड्यार करता. हाचे विशयांत उल्लेख करून जेरेमिया प्रवादी बरयता. जेरेमिया प्रवादी ह्या टायमार येवंक सोदलो. तो म्हणटा, देवाळ देवाळ म्हूण बोबोट मारनाकात, देवान देवाळ सांडून सोडलां, खांटाळ्ळा. कित्याक ती तुमची भक्ती, तुमचें कितें आराधन आसा खाली वंठांनी मात्र आसा, काळजांत तावन तुमी दुसऱ्यांत करनासात, तो तुमकां सांडता. तो भाव आनी भयणी, देव देवाळांत वस्ती करता न्हय. तो देवाळांत वस्ती करच्याक मनीस जाल्लो न्हय, तो आमचे भितर वस्ती करच्याक, आमच्या मुखांत्र हेरांक पावच्याक तो ह्या संवसारी आयिल्लो मनीस जाल्लो. परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार येता. आमच्या संगीत जियोंक, आमच्या कुटुंबांत जियोंक, आमच्या भावारींत जियोंक, आनी बरेपण आशिर्वाद आमकां समेस्तांक दिवंक न्हय, थोड्यांक हरी एकल्याक आपल्या कुरपेन, आपल्या मोगान बरोवंक. कित्याक तो देव आमकां समेस्तांचो बाप.
हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना अर्गां दिवया. क्रिस्तांव जावचें भाग आमकां फोव केलां. ताचें उतर नियाळचें भाग आमकां फोव केलां. ताचें उतर समजूनची एक समजून ताणें आमकां दिल्या. थोडेपणी ताचें हांव शिकचीत आसली. ताचे शेगुणांनी चलचें आसलें बरें म्हूण आमचें थंय रस म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखार मागया. हें बेसांव सुमेस्तांक फोव जावं.